गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। जम्मू काश्मीरातल्या रामबन जिल्ह्यातल्या एका गावात ढगफुटी, तिगांक मरण, 2 जाण बेपत्ता, मजत कार्य सुरू। पटसंख्येच्या बाबतीत राज्यात आघाडेर विठ्ठलापूर कारापूरची श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी मुळावी शाळा थारल्या देशातली पहिली ग्रीन शाळा। वट्ट 307 विद्यार्थी घेतात शिक्षण। खासा रिपोर्ट। गोंयात ख्रिश्चन धर्माचो प्रचार आणि प्रसाराचे माध्यम आशिल्ल्या राशोल किल्ल्याचे उरल्यात काय अवशेष। पोर्तुगीजांनी काबीज केले उपरांत जाल्ली सेमिनारी। ह्या दाय स्थळाची करपाक जाय राखण, इतिहासकारांची मागणी। मुंगूल मडगावात 2 गटांमदी वर्चस्वांतल्यान जाल्ल्या गँग वरात लॉरेन्स बिस्नॉय गँगाचो आस्पाव। फातोर्डा पुलिशेन बिस्नॉय गँगाचो नावाडगो गुंड ओमासाक राजस्थानांतल्यान केली अटक। फुडलो तपास सुरू। वास्को हॅप्पी अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी कोसळ्यो। देवादयेन टळीत दुर्घटना। धोकोदायक इमारतींचेर करची कारवाय। आमदार दाजी साळकाराची सुचोवणी। बानोड्या नावतवाडा वाठारांत कदंबा बसीचो टायर गेलो गटारांत। बस ड्रायव्हराक अदमास येवंक नाशिल्ल्यान घडली घडणूक। सुदैवान अनर्थ टळ्ळो। आता पळयात खबरो विस्तारांत। जम्मू काश्मीराच्या रामबन जिल्ह्यातल्या एका गावात ढगफुटी जाल्ल्यान 3 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाण बेपत्ता आसात। रामबन जिल्ह्याच्या मुख्यालयासावन 25 किलोमीटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्या दोंगरी भागात ही ढगफुटी जाली। तशेंच मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरां व्हांवून गेल्यात। मजत कार्य सुरू आसा। विठ्ठलापूर कारापूरची श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी मुळावी शाळा फकत पटसंख्येच्या बाबतीतच आघाडीर ना, जाल्यार शिक्षण आणि मुळाव्या साधन सुविधांच्या बाबतीतूय ही शाळा हेर शाळांच्या बाबतीत खूप फुडें आसा। देशातली पहिली ग्रीन शाळा म्हणून ह्या शाळेन नामना जोडल्या। पळयात पुराय बातमी। विठ्ठलापूरची शाळा ही देशातली पहिली ग्रीन शाळा आसा। 2 वर्सां पयलीं हे शाळेक हो मान मेळ्ळा। एकेवटेन इंग्रजीचे आक्रमण आणि हेर कांय कारणांक लागून मराठी माध्यमाच्या प्राथमीक शाळांचेर हावळ आयल्या। मात विठ्ठलापूरची ही शाळा पटसंख्येचे बाबतीतूय सुरवातीपासूनच आघाडीर आसा। पूर्व प्राथमिक विभागात 88 मेळून चालू शिक्षणीक वर्सा हे शाळेत 307 विद्यार्थी शिकतात। हे शाळेत सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध असतानाच हे शाळेत संस्कारमय शिक्षण दितात। देखून पालकांचो शाळेवयलो विश्वास वाढला। यावर्षी आमच्या शाळेत 307 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर पूर्व प्राथमिक विभागातील पटसंख्या 88 आहे। आमच्या शाळेतील विविध उपक्रमामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास तसेच मूल्ये वाढलेली आहेत। तसेच पूर्व प्राथमिक पटसंख्येत यंदा लक्षणीय अशी वाढ झालेली आहे। दरवर्षी प्रज्ञाशोध परीक्षेत आमच्या विद्यार्थ्यांना सातत्याने यश मिळत असते आणि याचे श्रेय आमच्या शिक्षकांच्या परिश्रमाला जाते। आम्ही विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देतो। तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला
अनुभवातून शिक्षणाद्वारे स्वतःच्या पद्धतीने विकसित होण्यासाठी व्यासपीठ देतो. गणित आणि विज्ञान प्रयोगशाळा विकसित करणे हा आमचा भावी संकल्प आहे. शाळेला सर्जनशील शिक्षणाचे केंद्र बनवणे हे आमचे प्रमुख ध्येय आहे. आमच्या पालक शिक्षक संघटनेचा तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचा आम्हाला नेहमीच पाठिंबा मिळत असतो. त्या व्यतिरिक्त आम्ही सामाजिक घटकांना देखील शैक्षणिक कार्यात नियमितपणे सहभागी करून घेत असतो. आमची ही जी शाळा आसा ही शाळा ग्रीन शाळा पळकडी जाता. तसेच आम्ही हे शाळेत विविध कार्यक्रम करता आणि ते सगळे आमचे प्रथम दर्जाचे कार्यक्रम असता. आमचे शाळेंचे सरस्वती पुजन जाता, आमचे स्पोर्ट्स आसा, आमचे गॅदरींग आसता. तर आमचे प्रत्येक कशें ऑकेजनाचेर आमचे जे कितें कार्यक्रम आसता ते सगळेच बऱ्यापैकी आनी फेमस अशें आसा. आमची दिंडी आसता. दिंडी आमी शाळेच्यान विठ्ठल मंदिर मेरेन वयता, थंयसर रिंगण घालता आणि प्रत्येक कडेन आमचे सगळे आकर्षण असतात. अशी गोव्याची पहिली ग्रीन शाळा आहे आणि सर्वाधिक पटसंख्या असलेली शाळा आहे. त्यामुळे या शाळेचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. लांब लांबून इथे मुलं येतात. होंडा, कारापूर, हाऊसिंग बोर्ड, साखरी सगळ्या परिसरातून, जवळपासच्या परिसरातून इथे मुलं येतात. शिक्षक वर्ग खूप छान आहे. कुठलाही कॉम्पिटिशन असो, कुठल्याही कार्यक्रम असो, मुलांना नेहमी प्रोत्साहन देतात. फक्त आणि मेन म्हणजे सगळ्या मुलांना प्रोत्साहन देतात जे थोडे शिकायला थोडेसे स्लो आहेत. त्यांना रेमेडियल क्लासेस म्हणा, प्रज्ञाशोधची तयारी म्हणा, हे सगळं करण्यात शिक्षकांचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. सध्या मी शालेय व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष आहे. गेली 14 वर्ष मी या शाळेमध्ये कार्यरत आहे. एक पालक म्हणून जबाबदार, पालक शिक्षक संघटनेचा सदस्य, अधिक पालक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष यानंतर मी जवळजवळ 8 वर्ष इथे होतो आणि आता माझ्यावरती पालक शिक्षक संघाची जबाबदारी होतीच, पण आता मी शालेय व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष झालेलो आहे. आणि येणाऱ्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये ह्या शाळेला जे काय करता येईल, सेवा करता येईल ती मी करणारच आहे. त्याचप्रमाणे ही जी शाळा आहे ती सध्या आता गोव्यामध्ये आघाडीची शाळा आहेच, पण आमचं उद्दिष्ट असं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये ही शाळा भारतातील आघाडीची शाळा व्हावी यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहे. आणि ह्या शाळेला कसं आहे की जवळजवळ सर्व मेन श्रेय हे शाळेचं कसं आहे की जे ह्या शाळेचे पालक आहेत, जे विश्वासाने आपल्या पाल्याला या शाळेमध्ये घालतात, त्यांना सर्वात मोठं श्रेय जातं. त्याच्यानंतर शिक्षिका आहेत, त्याच विश्वासाने त्या मुलाला शिकवतात. प्लस अधिक कसं आहे की या भागातले म्हणजे पंचकृषी जे नागरिक आहेत त्यांचाही सहभाग या पूर्ण कुठलाही कार्यक्रम शाळेचा असतो. त्याचप्रमाणे इकडचे पंचायत सदस्य, सरपंच, आमदार म्हणा, तसेच मुख्यमंत्री यांचाही सहभाग आणि सहकार्य खूप मोठ्या प्रमाणात असते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत ख्रिश्चन धर्माचो प्रचार आनी प्रसार ज्या जाग्यावयल्यान जालो त्या राशोल किल्ल्याचे आतां कांय अवशेश उरल्यात. पोर्तुगेजांनी काबीज केले उपरांत ह्या किल्ल्याचें रुपांतरण धर्म संस्थेत जाल्लें आनी हांगासूनच ख्रिस्ती धर्माचो प्रचार आनी प्रसार पुराय भारतांत जावपाक पाविल्लो. पळयात खासा रिपोर्ट. राशोल वाठाराची गोंयच्या ख्रिस्ती धर्माच्या इतिहासात महत्वाची नोंदणी आसा. राशोलचो फामाद किल्लो हो एका तेंपार बहमनी राजवटीन बांदिल्लो. त्या उपरांत विजयनगर सम्राट कृष्णदेवरायान तो ताब्यात घेतिल्लो आनी निमणे पोर्तुगेजांनी तो काबीज केल्लो. मुळात राशोल सेमिनरी हो मुस्लिम किल्लो आशिल्लो खंय. इसवी सन 1576 पोर्तुगेजांनी ह्या किल्ल्याचें चर्चीत रुपांतरण केलें आनी तेन्ना सावन पुराय भारतांत आनी गोंया खातीर ख्रिस्ती धर्माचो प्रचार आनी प्रसार करपाक एक महत्वाची धर्मशिक्षण दिवपी संस्था जावपाक पावली. नमस्कार सगळ्यांक. आज आम्ही राशोल म्हणजे राय हे गांवान आसा. म्हणजे फाटल्यान जे आमी पळयतात ते राशोलचे किल्ल्याचे आर्क. किल्ल्याचे आर्क म्हणजे जे वैशिष्ट्य अशें आसा की हो राशोलचो किल्लो जो आसा तेका राशोल पोर्तुगीज करप्शन नेम, तेका रासे बसून म्हणटात, तेका रायतुरे बसून म्हणटात. सो हो किल्लो जो आसा हेजी जी तटबंदी आसली म्हणजे जे फोर्ट वॉल आसले ते लांबचे लांब एक्सटेंड जावन कंप्लीट फोर्टिफायड सिटी ही म्हणजे जशी ट्रॉय सिटी आशिल्ली तसो हो सिटी आशिल्ली आणि हातून भितर किल्लो आशिल्लो. हे किल्ल्याचे पयलीं बांदकाम जे इतिहास सांगता ते बहमनी सल्तनत म्हणजे बहमनी एम्पायर त्या टायमाच्यान सुरवात जाल्ली. तेच्या नंतर विजयनगर एम्पायर म्हणजे कृष्णदेवराय जो राजा आशिल्लो
ताणें काबीज केली हो तेजे नंतर पोर्तुगीजाच्या हातीन हो पडलो. आज जे आमकां जी आर्किटेक्चर जो दिसता तो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर आसा आणि ही एक वास्तू जी आसा ती आमकां याद करता की 450 वर्सां जे गोंयान इतिहास जालो पोर्तुगीजाचो तातूंत भितर 200 ते 250 वर्सां मायज हो किल्ल्याचें अवशिश्ट आसा तें पोर्तुगीजाच्या हातीन उरलें. हांगसरलें उदक येतालें आणि हांगासर शिड्यांच्यो बोटी लागताल्यो म्हणजे प्रोबेबली हो बंदर आशिल्लो. तुम्ही पळयतात तो हो राशोल किल्ल्याचो मुखेल दरवटो. एका तेंपार ह्याच दरवट्यांतल्यान लोक प्रवेश करताले, मात आता उरला तो फक्त ह्या दरवट्याचो अवशेष. हे अवशेष अजूनही लोकांची राखण करता असो भावार्थ थळावे मदीं आशिल्ल्याचें हांगा स्पश्ट दिसता. दिसती पडटा हांगा किल्ल्याचो दरवाजो आशिल्लो आणि एका आडांबो म्हणटात. पयलींच्या घरांनी आडांबो जो पळय घालतात डबल सिक्युरिटी सिस्टम, तो आडांबो म्हणजे हांगा तो व्हडलो खांबे आसताले ते भितर घालताले आणि तो दरवाजो जो आशिल्लो किल्ल्याचो तो बंद उरतालो. आज कशें आसा की लोक धार्मीक दृश्टिकोनांतल्यान पळयले जाल्यार लोक हांगा आजुनूय नाल्ल दवरतात. राखणेक लागून लोक आजुनूय मानतात की हांगा गांवचो जो राखणदार आसा तो राखणदार आजुनूय गांवाक संरक्षण करता, सांबाळटा. सो लोकांचो भावार्थूय बी ह्या किल्ल्याच्या दारान आसा आणि हो भावार्थ तसोच आमचे हेरिटेजाचो भाग आणि गोंयकारपण जर आसा आमी हे भावार्थाचेर आमचे टिकला आनी अशें फुडें वचपाक जाय. हीच ती जुवारी न्हय जैसून छत्रपती संभाजी महाराज हांणी रायांत प्रवेश करून किल्ल्याचो ताबो घेतलो आणि फुडें तो मडगांवच्या दिशेन वचपाक भायर सरलो. मजगती 1892च्या ऑक्टोबर महिन्यात स्वामी विवेकानंद आणि या राशोल सेमिनारीक भेट दिवन ख्रिस्ती धर्मशास्त्र आणि तत्वज्ञान समजून घेवपा खातीर हांगासर अभ्यास केलो. ऐकात इतिहासकार योगेश नागवेकर कितें सांगतात ते. पोर्तुगीजा कडेन हो किल्लो आशिल्ले आसतना छत्रपती संभाजी महाराज जे मराठ्यांचे राजा हे छत्रपती त्यांनी गोंयचेर जेन्ना हल्लो केलो तेन्ना राशोल ह्या किल्ल्याचेर ताणें हल्लो केलो आणि समुद्री तटांतल्यान ताणें एंट्री मारली. म्हणजे ही जी आमकां जुवारी नदी दिसता हांगासरल्यान ते भितर सरले आणि तांचे नेवल फ्लीट सगळे घेवन त्यांनी राशोलचेर हल्लो केलो आणि कितोशेच टायम हो किल्लो मराठ्यांच्या हातीन आशिल्लो. तशेंच हांगासरल्यान तेणी मडगांवां रायची तशेंच मडगांवां गेले, मडगांवाच्यान ते चांद्रा गेले. म्हणजे ह्या सायडी हो असो इतिहासीक स्थान जे जाग्यार मराठे बी भितर सरले आणि तांणी आपलो दम दाखयलो. महत्व अशें आसा स्वामी विवेकानंद जी बसून हांगा येवन रावन गेल्यात राय सेमिनारीन, राशोल सेमिनारीन जी पाद्रीपण शिकपाची सेमिनारी पोर्तुगीजांनी बांदली. आयज जरी हो किल्लो पुरायेन उबो नासलो ताचे सेमिनारीत रुपांतरण जाल्लें आसलें तरी गोंयच्या क्रिस्ती धर्म आनी संस्कृतीच्या इतिहासाची गवाय दिवपी ह्या राशोल किल्ल्याची वळख सदाकाळ उरतली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. मुंगूल मडगावात 2 गँगांमदी वर्चस्वाच्या वादांतल्यान जाल्ल्या गँग वॉरात अंडरवर्ल्ड गँग लॉरेन्स बिश्नॉयच्या कांय वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात फातोड्या पुलिशेन बिश्नॉय गँगाचो नावाडगो गुंड ओमासाक राजस्थानांतल्यान अटक केली. पळयात पुराय बातमी. कोलवा मुंगूल वाठारांत फाटल्या दिसांनी गँग वॉर जाल्लो. हातूंत एका गटान दोग तरणाट्याचेर कोयतो दांडो आनी तरसादीन खुंची हल्लो केल्लो तशेंच फारपेटय केल्लो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन ह्यान पयलीं कांय दुबावितांक अटक केल्या. देखून गँग वॉर प्रकरणात आतां फातोर्डा पुलिशेन आनी दोग दुबावितांक अटक केल्या. बोरये वाठारांत रावपी सुरेश नायक बोरकार आनी राजस्थानचो ओमासा अशें ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा. हल्लो करपाक वापरिल्ली कार पुलिशेन ह्या दोगा दुबावितां कडल्यान जप्त केल्या. दुबावीत ओमासा हो लॉरेन्स बिश्नॉय ह्या गँगाचो मेंबर आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओमासा हाका शिरोडेच्या एकल्यान आफयल्लो खंय. ताणें ह्या हल्ल्याचें प्लॅनिंग केल्ल्याचें कळटा. मात हो शिरोडेचो दुबावीत अजून बेपत्ता आशिल्ल्याचें पुलिसां कडल्यान म्हायती मेळ्ळा. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या हेर दुबावितांचो सोद सुरू आसा.
12 तारखेर जाल्ल्या मोंगोल एसॉल्ट केसी भितर दक्षिण गोंय पुलिसाच्या हातांत मोठे गबाड लागिल्ले आसा. तांणी ओम शाह ह्या राजस्थानच्या कुख्यात गुन्हेगाराक अटक केल्ली आसा राजस्थानांतल्यान. ही राजस्थानाक भितर हाजेर इलिगल आर्म बाळगुपाचे अनेक केसी हाजेर बूक आसात. आनीक हाचो संबंद जो आसा हे ओम शाहचो हो खंयच्यान तरी म्हणजे पयसल्यान बिश्नोई गँगा कडेन आसा अशें सुत्रां कडल्यान मेळिल्लें आसा. म्हणजे डायरेक्ट जरी लिंक नासलें पूण ताचो लिंक जो आसा हो बिश्नोई गँगा कडेन आसा. हाचें लिंक तें अशें म्हणजे सर्कलांतल्यान हें लिंक प्रस्थापीत जाता अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली आसा. हाचे कॉन्टॅक्ट त्या गँगा कडेन आशिल्ले अशी माहिती दिली आसा. त्याच बरोबर बोरीच्यान सूरज नायक बोरकर ह्या भुरग्याकय ह्या केसी भितर तांणी अटक केल्ली आसा. ताजी इनोवा गाडी जी आशिल्ली ती तांणी अटॅच केल्ली आसा. आतां पर्यंत पुलिसांनी जवळ जवळ 23 जाणांक ह्या केसी भितर अटक केल्ली आसा. आनीक 7 गाडयो ह्यो ज्यो आसात ती अटॅच केल्ली आसा. त्याच बरोबर एक गन, काही बुलेट ज्यो लायव्ह बुलेट आशिल्ल्यो त्यो बुलेटी आनीक कोयते, कुराडी, त्या बरोबर तलवार, आयर्न रॉड अशें साहित्य म्हणजे वेपन जी वापरिल्लीं ही वेपनां पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसात. पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ओम शाह जो आसा तो ह्या एटॅका भितर फरार आशिल्लो एक फोंडा एरियांतलो एक कुख्यात गुन्हेगार हाच्या संपर्कांत आशिल्लो. तो ताजो फ्रेंड आशिल्लो आनी हांची फ्रेंडशीप जी आसा ती इंस्टाग्रामा वयल्यान जाल्ली. ताणें स्पेशल प्लॅन करून ह्या ओम शाहक हांगा आपयल्लो आनीक ओम शाहचें इनवॉल्वमेंट कितें आसा हाचेर पुलीस तपास करतात. पुलीस हे एंगलान तपास करतात की ओम शाहनच ही जी वेपनां वापरिल्लीं ती हांकां दिल्लीं काय कितें, म्हणजे स्पेशली जें गन आसा तें ओम शाहनच हाडून दिल्लें काय कितें हाचोय पुलीस तपास करतात. त्याच बरोबर आनी कांय जे प्रायम एक्यूज आसात ह्या केसी भितर ते सद्या फरार आसात आनी तांचो सोद पुलीस घेतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकणेकर. वास्को हॅपी अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी शुक्रारा फांतोडेर कोसळ्ळ्यो. बाल्कनी कोसळ्ळ्यो तेन्ना बिल्डिंगे पोंदा कोणूच नाशिल्लो, ताका लागून अनर्थ टळ्ळो. पूण बाल्कनीचे शिमिटाचे कुडके पडिल्ले आनी बिल्डिंगे पोंदा पार्क करून दवरिल्ले इलेक्ट्रीक स्कुटरीचे बरेंच लुकसाण जालां. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर आमदार दाजी साळकारान धांव मारून पळोवणी केली. हे बिल्डिंगेची सामकी चवथिकाय जाल्या. फुडाराकूय असोच अपघात जावं येता तेन्ना पोरण्या बिल्डिंगांचेर कारवाय करची म्हणून दाजी साळकारान सुचोवणी केल्या. चालूच म्हणजे चतुर्थी दिसा म्हजो बायट आयिल्लो आसा असल्या बिल्डिंग्सांचेर आनी हो इशू गेले 3 वर्सां हांव असेंब्लीन प्रत्येक टायमाक रेज करता. ह्यो ज्यो ओल्ड एंड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक जाय, नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा आमचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर ताणें हें घेवपाक जाय. हांगा जालां कितें की ओनर जे हांगा बिल्डिंगेचे जे आसा ते सुशेगाद खंय तरी म्हापश्यां पणजे खंय तरी मोठे मनीस आसा आनी अनसेफ असल्यो बिल्डिंगो आमकां खावच्यो पडटा. हें हांव प्रत्येक टायमाक सांगता आनी अजून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हाजेर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें. हे जे ओनर्स आसा आनी जे सुशेगाद आसा जे आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपाक सेफगार्ड करूंक शकना हांकां इमिडिएटली नोटिसीस धाडपाक जाय. फाल्यां कोणूय जालो कितेंय जालें, फाल्यां कोण मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो ह्या ओनर्सांचेर हांकां ओनस घालपाक जाय. मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी फारीक करपाक जाय म्हणून तांचें सगळें हें हांव प्रत्येक टायम रेज केल्लें आसा. आनी हांव आतांच ऑनरेबल सीएमाक फोन मारतालो, कलेक्टराक फोन मारिल्लो आसा. कलेक्टरान सांगलां आपूण इमिडिएटली पयलीं त्यो बेल्कनी बी तोडपाक लायता आनी एटलीस्ट मातशी तरी स्टेबल करपाक लायता. पूण म्हाका दिसता हें सोल्युशन न्ही. ह्यो ज्यो एक 8-10 बिल्डिंग्यो वास्को भितर आसा आनी गोंय बरें आसा, म्हणजे वास्को भितर ज्यो 8-10 बिल्डिंग्यो आसा तांचे ओनर्स तांकां कांयच पडून वचूं ना. तांकां ते पडूं नाजाल्यार कोण मरूं तांकां कांयच पडूं वचना. पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग जंय हजारांनी लोक वता. हांव परत सांगून पसून कोण तो ओनरूय येना आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या ओनर्सांक जो पर्यंत आमी लायबिलिटी तांची फिक्स करपाक ना म्हाका दिसता हें जायत रावतलें, पडत रावतलें. सुदैवान म्हणटा तशें आज कांय जावना. पयलीं वयर लोक रावताले, आमी एक एकट्याक सांगून भायर काडली आनी मी तांकां रिक्वेस्ट केली की ह्या सरकारान तुमकां 300 FIR करून दिल्ले आसा. तुम्ही फाटीं फुडें पळयनासतना तुमकां कशें बरें पडटा तशें खंयचोय तुम्ही एक बिल्डर हाडून तुमच्यो ह्यो बिल्डिंग्स बांदून घेयात म्हणून. डायलेपिटेटेड बिल्डिंग आसा पळय वास्को सगळ्यो तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा. आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली. एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ले आनी एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना. पूण कितें जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी त्रास जावपाचो लोकांक. आनी
म्हाका दिसता गव्हर्मेंटांनी बी आमी परत रिक्वेस्ट केलाच आनी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डींग आसा ती बी आमदारांक मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली, कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस. ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली. ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डींग इज एन आय ओपनर. हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्योय बिल्डिंगो आसा, MMCचे क्वॉर्टर्स आसा, तांचे अशे खूब वायट स्थितीन आसा. वयले स्लॅब्स पडत आसा. बानोड्या नावतवाडा महालक्ष्मी देवळा लागसार कदंबा बस फाटी घेतना टायर गटारात गेलो. बस ड्रायव्हराचो अदमास चुकिल्ल्यान ही घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गावणे फोंड्या सावन पणजे वताली. नावतवाडा वाठारांत पयलींच एक कदंबा बस बंद पडिल्ली. ताका लागून ही कदंबा बस टर्न घेवन दुसऱ्या रस्त्यावयल्यान वताली. हे बशींत फकत 2च प्रवाशी आशिल्ले. सुदैवान अनर्थ टळ्ळो. आम्ही घराकडे आमच्या घराकडे नावता महालक्ष्मी देवळा रस्तो मेन गावण्या महालक्ष्मी गावण्या बस वयताली. बस वयताले पणजे. आतां बस वयता फोंडा टू फोंड्याच्यान महालक्ष्मीच्यान मडकय पुणे ती हांगा पणजे वताली. ते वत्ती चालू आनी आमचे लोक येताली. सो ती बस बंद पडली म्हणून रिवर्सान येतालो. आनी एक बस बंद पडली 50 मिटराचे. आता काय हांगा वचपत सकयल पडलेली ते 50 मिटरा पुढे बस बंद पडली. तो रिवर्सान येतालो. ते रिवर्सान ड्रायव्हराक दिले तो बारीक रस्तो गेला घरा कडेन वचपाक. त्या रस्ते सायडीच्यान रिवर्स मारून गाडी बरी गेल्या. पूण हे साठी लेफ्ट सायडच्यान ते कळना थंय गटार आशिल्ली. एक 1.5 मिटर गटार फुड्या सुटपाची ती तें कळना. फुडली विंडे काडली ती फाटली विंडे एक सायडीन गटारा पडला. त्या खातीर रस्तो बंद केला. आमी ट्राय केली सगळ्यांनी आमी कितें गटार कमीत कमी 1.5 मिटर गटार काडूंक मेळना. आज सकाळी पुणे गेलो आमकां फोंडा फायटेंच्यान. ती गाडी बस जी आसा कदंबा बस ओव्हरटर्न जाल्ली आसा. पूण पॉयंटार जेन्ना आमी महालक्ष्मी पावले आमचे ड्युटी करून आनी आमी फायर डिपार्टमेंट सगळो करून तेन्ना पयलीं ती गाडी कदंबा बस रिवर्स घेतालो. रिवर्स घेतना ताका तो अंदाज कळना आनी ती गाडी ऑलरेडी फाटले टायर जी आसा गटरान ड्रेनेजीन गेल्ले आसा आनी रोड ब्लॉक जाला. कोण कॅज्युअलिटी ना काय ना, फक्त गाडी जी आसा ती मदीं ड्रेनेजीन वचून रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. नावतोडा बांदोडा हांगा शुक्रारा दीस सकाळ फुडें महालक्ष्मी देवळा कडेन जो अरुंद रस्तो आहा थंय एक बस कदंबा बस जी फोंडेच्यान पुणे वयताली ती फाटी घेता आसतना तिजो टायर गटारान गेल्ले कारणान सद्याक रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जी एक कदंबा बस गावणे टू फोंडा वयताली ती बंद पडलेली आनी ही बस जी फोंडेच्यान पुणे वचपाची आशिल्ली ती अचानक बस बंद पडले कारणान वचपाक मेळना कारणान रिवर्स घेताले आनी रिवर्स घेता आसतना तिजो टायर एक फाटलो टायर आसा तो गटारान पडलेलो आसा. सद्याक ट्रॅफिक फूल जाम जाल्ले आसा. त्याच बरोबर फोंडा फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी हांगा येवन भेट दिल्ली आसा. त्याच बरोबर पुलिसांनी बीन हांगा सद्याक येवन हांगा तपासणी केल्ली आसा. त्याच बरोबर सद्याक हांगा ट्रॅफिक फूल जाम जाल्लें आसा. ताका लागून सगळें ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो रामनाथी मार्गान वळिल्लो आसा. बांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. धार बांदोड्या पिळये वाठारांत देव शेटकार हांणी आपल्या घरा ऑपरेशन सिंदूरची आकर्षक माटोळी तयार केल्या. ह्या माटोळीत 361 फळांचो वापर केला. ऑपरेशन सिंदूरची आकृती तयार करून देव शेटकार हांणी पहलगाम हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्यांक आर्गां ओंपलीं. ही आकर्षक माटोळी तयार करपाक फॅमिली मजत करता म्हणून देव सांगता. देव शेटकार हो रान खात्यांत नोकरी करता. देखून ताका रानवटी तशेंच वखदी फळांची म्हायती आसा. ह्यान पयलीं पंचायत आनी राज्य पावण्यार सर्तींनी वांटेकार जावन तांणी इनामां मेळयल्यात. सिंधुची थीम केल्ली. तुमकां खबर आसतली की फाटले फावटी जो पहलगाम अटॅक जाल्लो आनी तितून आमचे खास करून हिंदू भावांचो बळी गेल्लो. आनी आमी थंय वचून तेंचे घरा कडेन पर्सनल खबर घेवंक जाय तुका जाप दिवपाक शकना. म्हणून आमच्या सगळ्या आमचे माटोळेंतल्यान आमी तांकां तेंची याद अशी दवरलेली आसा. कितले नग आसा हे? टोटल म्हागे 361 हांवें वेगवेगळे तरेची फळावर बांदलेली आसा. हांवें स्टेट लेवलार RC पार्टिसिपेट जाता आनी हर वर्सा म्हाका प्रायजूय मेळटा. आनी ह्या वर्सा हांव पार्टिसिपेट जाला. इवन आमचे धारबांदोडा पंचायत आसा पळय तितूनय हांव पार्टिसिपेट जाला.
हेल्प म्हणजे माझी फूल फॅमिली, स्पेशली म्हणजे माझो धाकलो भाव जो हेल्थ डिपार्टमेंटान काम करता ताजो म्हाका खूब सामको सपोर्ट जाता. आमी रातचे दीसभर आमी दोगांय कामाक वयता, रातचो आमकां फक्त टायम मेळटा एक करपा खातीर. कितले दीस लागले हे करपाक? म्हाका ते जवळ जवळ 17 ते 18 दीस लागले. भाद्रपदातल्या चवथीच्या उत्सवा खातीर आमच्या गोंयभर जी चवथीची परब मनयता तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा माटोळी. माटोळी ही गोंय आनी कोकणांतूच आमकां परंपरा पळोवपाक मेळटा. माटोळी हो जो शब्द आसा तो आमकां दाखोवन दिता की मंडप जो आसा घातलो वयता तर तशीच एक प्रकारची रचना जी आसा ही गणपतीच्या माथ्या वयर केली वयता आनी तेका लागून मांडवी हो शब्द तेका वापरलो वयता, मंडपी म्हणून शब्द आसा आनी माटोळी हो तेका गोंयभर शब्द वापरलो वयता. काणकोण ते पेडणे मेरेन आमकां माटोळीची ग्रेस्त परंपरा पळोवपाक मेळटा. आमच्या पुर्वजांनी गणपती हो वरद विनायक मानलेलो आसा. तो आमकां सैमांतले हे सगळ्यो अप्रूप गजाली दिता आनी तेचो सगळो आस्वाद आमी मनशांनी घेवचो. पानोडा पंचायत एरियेच्या गांवखंड पिळये हांगा रावपी देवूश शेटकर आनी तेजी फॅमिली दर वर्सा वेगवेगळ्या प्रकारची माटोळी सजावट करून लोकांक हांगा आकर्शीत करता. गेले कांय वर्सां पासून ताका स्टेट लेवल तशेंच पंचायत पातळीचेर बक्षिसांय मेळिल्लीं आसा. ह्या वर्सा त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर हो देखावो केल्लो आसा माटोळीचेर आनी ताका लोकां कडून बरो प्रतिसाद मेळटा. देवू शेटकर हे एक फॉरेस्टान सर्वीस करीत आशिल्ले कारणान ताका प्रत्येक जी फळां तशेंच जी वनस्पती आसा, जी औषधी वनस्पती आसा तेजी म्हायती आसा आनी ताका लागून तांकां ती सहज उपलब्ध जाता आनी खंय त्या रानांत आशिल्ल्या कारणान रानांत तेजे सर्विसूच रानांत आशिल्ल्या कारणान ताका सगळे ह्या औषधांची म्हायती आसा आनी ताका लागून ते दर वर्साक ह्या वनस्पतीचे दर्शन लोकांक दिवपा खातीर ही माटोळी सजावट करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे घरात आगमन म्हणजे आनंदाला उधाण. करण्या उपासना मनोभावे श्री गणेशाची. हवीच सात्विक पूजोपयोगी उत्पादने सनातनची. सनातनची सात्विक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या सुपर मार्केटला भेट द्या. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी. चवथ ही आमकां गोंयकारां खातीर सामकी उर्बा हाडपी, उत्साह निर्माण करपी अशी परब. इतलीं वर्सां आमी चवथ मनयतात. पोर्तुगीज काळांतय लोकांनी लिपून चवथ मनयली. आज ती सामके मोठ्या उल्हासान, सामके मोठ्या भक्तीन आमची ही चवथ आसता. आमी मित्रांक मेळटले, सोयऱ्यांक मेळटले, सगळे कडेन आनंदाचें वातावरण पातळुया. गोंयांत शांतिकाय हाडुया. गोंय सामकें भरभराटीक व्हरुया. विघ्ना हारपी गणपती, गणरायाची ही भक्ती, जिणेत हाडटा शक्ती, पेटोवया फुलवाती. चवथीची परबी. गणपती बाप्पा मोरया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो